बुधवारा जामगाव नेत्रावळी पुलावेल्यान पडून रमाकांत बेबू गांवकाराक जीव वगडोवचो पडलो। रमाकांत नेत्रावळी वयतालो। स्कूटरी वेल्यान नियंत्रण गेल्ल्यान ताणें पुलाच्या कठड्याचेर व्हरून गाडी मोखली। कठडो आदींच मोडिल्लो आशिल्ल्यान रमाकांत पुलावेल्यान सकयल न्हंयत पडलो। ह्या घडणुकेन ताका मरण आयलें। बुधवारचे घडणुकेक लागून तिडकिल्ल्या लोकांनी पुलाची दुरुस्तीची मागणी केल्या। जामगाव नेत्रावळीच्या पुलाची सामकी अवतिकाय जाल्या। कठडो मोडून पडला तेन्ना भौशी बांदकाम मंत्र्यान हाचेर लक्ष दिवन पुलाची जाता तितले बेगीन दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। आमी ह्या पुलार काल इन्सिडेंट घडलो। कोण एक पुला भितर पडून डेड जालो, तेका लागून पाणी करपा आयिल्ले। पयलीं जाल्यार हांगा पुलाक एक कडाडे ना, ही पायप ना, पायप ही गेले कडेन आसा, ही सगळी मोडोन गेले कडेन आहा, कळम्यान गेले कडेन आसा। कांय ह्या पुला मेंटेनन्स ना आनी सकयल उदक डीप आसा पुला पोंदा कितें म्हणटरी हे पुलाक पेंट कोणी काडपाचो, हे पेंट काडपाचो। PWD खातें झोपलां, निधी आसा, हेंका पेंट कोणी काडपाचो। हे खांबे पुसोन गेले कडेन आहा, हे कळम्यान गेले कडेन आसा, ही पायपां हेंका पेंट कोणी काडपाचो। तशेंच आतां हे खातें आमगेले CMA कडेन गेले कडेन आसा। त्या CMAन हेजेर दखल घेवची आनी ह्या पुलाची सगळी पाहणी करची। पूल मातसो अशीर आसा, मेन म्हळ्यार अशीर, आनी पुलाची सायड पायप बी थोडी गेल्ली आसा। आणि तो काल ऍक्सिडेंट कसो असो दिसता तुमकां? सेल्फ ऍक्सिडेंट अशी ग्रेव, पण खंय तरी उदकां पडलो मागीर असो हे सायड उदकां पडलो। कारण कितें जातलें उदकां पडपाचें? कारण म्हळ्यार ताका एक तर ताका फिट्स येवपाक शकता। पूण खंय तरी धड आसल्यार तो साल्वार जाता। धड आसल्यार ताका थंय पडलो पळय, थंय 2 पायप ना, तसोच पडलो तो। कांय म्हयने अशेच एके घडणुकेन एका फामिलींतल्यान 3 जाणांक जीव वगडोवचो पडिल्लो। त्या वेळारूय पुलाच्या कठड्या वयल्यान पडून तांकां मरण आयिल्लें। बुधवारच्या प्रसंगाक लागून कांय म्हयन्या पयलीं घडिल्ली घडणूक दोळ्या सामकार आयली। हालींसरा घडिल्ल्या कांय घडणुकांक लागून पुलाचे कठडे कितले सुरक्षीत आसात काय असो प्रस्न उपरासले बगर रावना। हांव आसा जामगाव नेत्रावळी आनी आतां हांव जे पुलार उबो आसा तो जामगावचो पूल आसा। हो पूल जो आसा तो वाड्या आनी नेत्रावळीक जोडटा। हांगा काल सांजचे 6:30 सुमार एक सेल्फ एक्सिडेंट जालो। रमाकांत गांवकर हो 50 वर्सांचो युवक जो कुमारी सांगे हांगा रावतालो, तो आपल्या मावड्ड्या नुन्या वयतालो ह्या पुला वयल्यान आनी खंय तरी बॅलन्स बिगडलो आनी हे पुलाक आपटोन तुमी पळोवंक शकता हे पुलाक धड नासल्या कारणान तो खंय तरी डायरेक्ट उदकां पडलो आनी उदकां पडटकीर तेजी जी आतां मृत्यू जाली आनी हे लोकांनी ताका तेजी बॉडी जी आसा ती उदकांतल्यान काडली। पूण तुमी हांगा पळोवंक शकता हे जे पुलाची जी परिस्थिती आसा ती एकदम बिकट जाल्ली आसा। हे पुलाक ना अश्यो धड्यो ना, तश्योच जे पोल आसात हे तुमी पळोवंक शकता। पोल जे आसात ते खंय तरी तांकां क्रॅक केल्ले आसा वयल्यान सकयल्यान। तशेंच पुलाक पेंट ना, ही पायपां जी आसा थोडे कडेन मिसींग आसात, थोडे कडेन 1 पायप आसल्यार 2 पायप आसल्यार अशें आसात। तशें पायपां कळमेल्ले आसात। तशीच तुमी पळोवंक शकता ही झाडां पुला पोंदांतल्यान केदी झाडां येयल्ली आसा ती। आनी तशेंच ह्या पुलाक पेंट ना तो ना, ह्या पुलार स्ट्रीट लायटय ना, ज्या कारणान फुडेंय बी अशे अपघात जावपाची शक्यता आसा। सो लोकांचे डिमांड आसा खंय तरी PWD डिपार्टमेंट जे आसा तेणी हेजे पुलांची अशी परिस्थिती आसा ती येवन पळयची, हे पुलांची हायट वाडयची, ह्या पुलाक रूंद करचे, ह्या पुलांची जी परिस्थिती पोल आसा ती कळमेल्ले आसा, ह्या पेंट मारपाची जी गरज आसा ती करची। तशेंच तेणी मुख्यमंत्र्या कडेन आवाहन केलां की असलेच पूल सांगे एरियेक तशेंच गोंयांत खूब आसा, तेंची खंय तरी एक इन्स्पेक्शन जावपाची गरज आसा। गोमंतक TV खातीर गौरी सतर्क।